जिवीत आनी मरण, देव आनी देंवचार मॅच द कॉलम करीत जाल्यार कोण कित्याक लागतलो? जिवीत मरण देंवचार देव म्हणजे लागतलें जिवीत देव मरण देंवचार. पास सगळीं फूल मार्क्स. जिवीत देव मरण देंवचार. भाव भयणीनो, जिविताचेर आड आनी जिविता पासत. देव आनी देवीक जें कितें आसा तें सगळें जिविता पासत. देवान आमकां रचल्यांत कित्याक? देवान तुका कित्याक रचला? देवान म्हाका रचला आपलो मोग करूंक. एक दोनच मोग करूंक आनी मेल्या उपरांत सरकार वचूंक. मोदें ओळख घेवंक आहा. देवान म्हाका रचला आपलो मोग करूंक, आपली ओळख घेवंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्गार वचूंक. मरो पर्यंत आमी संवसारांत जेन्ना आसा तेन्ना देवाची ओळख घेवंक, देवाचो मोग करूंक आमकां कायदो आसा. आनी देवाचो मोग आनी देवाची ओळख आमी जर तर घेतल्यो जाल्यार जें कितें देवान रचलां ताचे विशीं व ताचे सवें आमकां देवाची जायती ओळख मेळटा आनी देवाचो मोगूय आमकां अणभवपाक मेळटा. कित्याक ही सगळीं देवाची रचना आसा ती मोगाची देणी. जाल्यार देव जिविता पासून आसा जाल्यार देंवचार जिविताचेर आड आसा. आयज संवसारांत कोणाचें चलता? देवाचें चलता काय देंवचाराचें चलता? आयज जिविता पासत चड वस्तू घडटात काय जिविताचेर आड चड वस्तू घडटात? आयज भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक जगूंक जाय आनी आमी जरी तर जगतले ह्या संवसारांत जाल्यार आमी कितें तरी करपाक जाय. आमी जेवपाक जाय, आमी जेवणा पासत वावर करूंक जाय, जोडपाक जाय. हें सगळें चालू आसा आनी आमी जल्मले तें फोंडान वचप पासून हें करूच रावतले. पयलीं आमी ताची तयारी करता. म्हणजे भुरगीं आहा तेन्ना आमी शिकता, आमी तयार जाता जोडपाक आनी जोडटा तें जेवपाक खावपाक. त्या म्हणल्यार आमची आवय बापूय आमकां पोसता. मागीर आमी जोडपाक लागता आनी मागीर आमी जोडटा तेन्ना आमचे फाटल्यान जीं कोण आसा तांकांय पोसता, आमकांय पोसता. ही आमच्या जिविताची सदांची एक लायफ सायकल जाल्ली आसा, डेयली रुटीन. तातूंत भितर हें जिवीत सांबाळपा पासत आमी वावुरता तेन्ना थोड्या जाणांक सुबेज जाय आनी देखूनच सुबेज जाय तें कोत्तलो जाल्यार थोड्या जाणांक आडगां करचीं पडटा, थोड्या जाणांक अनीत करची पडटा, थोड्या जाणांक दुसऱ्याचें चोरचें पडटा, थोड्या जाणांक आसा तें पावना देखून दुसऱ्याचो जीव पासून काडपाक पडटा. कित्याक जें कितें म्हाका जाय ताचे वाटेर कोण येता तो कांटो काडून उडोवपाक जाय. आनी हे भाशेन जें कितें जिविता पासत आमी करता तें सवका जिविताचेर आड वचपाक शकता. आयज कॅम्पेनींग जायतें चालू आसा. आयज सोशल मिडिया आमच्या हातान अशीच आसा. कोणेय कसलेय व्हिडियो घालूंक जाता, कोणेय कसले पोस्ट घालूंक जाता, कोणेय कितेंय बरोवपाक जाता, कोणेय कितेंय उलोवपाक जाता. आयकता ताका प्रभाव पडटा, इन्फ्लुएन्स. जें कितें आमी पळयता, जें कितें आमी आयकता ताचो प्रभाव आमचेर सगल्यांचेर पडटा, ल्हान भुरग्यांचेर तशेंच जाणट्या मनशांचेर. आमी कुसव्यांतलीं भायर सरल्या आनी फोंडान वचप पर्यंत हो प्रभाव चालूच आसा. तर आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन हो विशय जेन्ना घेतला, जिविताचेर आड प्रचार करतात तांचे पासत. आयज आमचें जिविताचेरूच आड प्रचार करपाचें ऑटोमॅटिकली जाल्लें आसा. जायते फावटी जें कितें जिविताचेर आड वेता तें आमी काडून उडोवपाक तयार ना. म्हाका जरी तर दुखलें जाल्यार हांव बोवाळ मारतां, दुसऱ्यांक दुखता जाल्यार चडसो बोवाळ मारना. जोण एकलो आमी आमचें जिवीत राखूंक सांबाळूंक आमकां तें सैमीच, व्हेरी नॅचरल. आमचें जिवीत राखूंक जाय, सांबाळपाक जाय. आमचेर कितें पडटा जाल्यार रोखडे आमचे हात बीन वयर येतले इन डिफेन्स. कित्याक आमचो जीव राखपाक जाय. नॅचरल इन्स्टिंक्ट देवान आमकां दिल्लो आसा. जें कितें जिविताचेर आड वेता तें म्हजे कडलें पयस दवरपाक. पूण जायते फावटी भाव भयणीनो आमी हें
समजूंक पावना, वी डोंट रियलायज म्हजे भोंवतणी जें कितें जिवीत पाड घालता तें आपल्या आपूण म्हजेंय जिवीत पाड घालता. हें जायते फावटी आमी समजूंक चुकलेलीं आसा. देखून जें कितें जिविताचेर आड वेता ताका आमी तोंड बंद करून रावतले हांव, नाजाल्यार दोळे धांपतले हांव. आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा आमकां जिविताचेर आड वचपी कितें आसा. आयज जिविताचेर आड वचपी आमच्यो ज्यो लायफस्टायल्स आयिल्ल्यो आसात, आमची जेवणां खाणाची. आमी हेल्दी जेवण आमच्या घरान आमची माय जें रांदता सगळें हेल्दी, पूण सवका सवका आमचे मदें ट्रेंड्स सुरू जाल्ले आसात. स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड, कॅन्सर वाडलेले आसात. कित्याक जें कितें आमकां जिवीत दिवपाक जेवण आसा तातूंतूच टेस्ट घालचे पासत, स्वाद घालचे पासत आयज वेगवेगळी कॅमिकल्स उजार केल्लीं आसात. आमी रियलायज जायना. आमकां बरें लागल्यार पुरो, आमचे जिबेक बरें लागल्यार पुरो, बरें दिसल्यार पुरो जिविताक आमी खुशाल. आनी थोडी फावटी ही संवय जाल्ली आसा आनी देखूनच आयज कॅन्सर वाडला. हांवें कांयच करूंक ना, हांवें सोरो पिवंक ना, हांव सिगरेट ओडिना, पूण कॅन्सर जाला. जायतीं जाणां बोवाळ मारतात. भाव भयणीनो, जिविताचेर आड वेता तें फकत आमी सोरो पिता आनी सिगरेट ओडटा तेंच न्हू, पूण आमची लायफस्टायल जी आसा, लायफस्टायलान आमचे जे ट्रेंड्स भितर चल्ल्यात ते जिविताचेर आड प्रचार करतात. उलयनात ते, बोवाळ मारिनात, पूण कळो नासतना आमचे भितर रिगल्यात. जे भाशेन ते देंवचार आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू जायते देंवचार काडटालो. कोण हे देंवचार, कसले हे देंवचार? हेच ते जिविताचेर आड प्रचार करतात ते देंवचार. हो भयणीनो, हें जरी तर आमी बरे भाशेन समजतले जाल्यार आमकां व्हडलो सेर्मांव सांगचो पडटलो, टॉक दिवचो पडटलो. पूण समजून घेवया हे देंवचार म्हणटा ते कोण आमच्या जिवितान भितर चल्लेले आसात. आयज आमचे भोंवतणी ड्रग्स जायतो वाडलेलो आसा. ड्रग्साचो वेव्हार आमच्या इस्कॉलांनी, कॉलेजींनी पासून भितर चल्लेलो आसा. कांयच खबर आसना कोणाक, सगळे ओगेपणी जाता. थोड्यांक खबर आसता, पूण जे कोण तातूंत पडले, जे कोण ट्रॅप जाले, तांचें जिवीत एके भाशेन काबार जावपाचे वाटेर जिविताचेर आड प्रचार थंयसर सुरू जाल्लो आसा तांच्या जिवितान. घोडे व्हडल्या व्हडल्यान तांचेर पोस्टर मारूंक ना आनी हेजें जिवीत काबार लेबल मारूंक ना, पूण भितर दुखडलेले आसात. जिवीत तांचें काबार जावपाचे वाटेर पावलां. जायते फावटी असल्या संदर्भान भाव भयणीनो आमी पळोवन पळोवन कुड्डी जाता, आयकून आयकून भेरी जाता आनी देखूनच जिवीत काबार जावपाचे वाटेर आसा. आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक चीट बरयल्या तातूंत आमकां उगडास केला. मरण हाडटा तो देंवचार आनी हो मरण हाडटा त्या देंवचाराक हारोवपाक जेजून आपल्याच मरणा वरवीं ताचेर जैत वेलें. आमकां जिवीत दिवचें पासत, तर आमचें जिवीत राखचें पासत जरी तर जेजून आपलो जीव दिला, आपल्या मरणा वरवीं आमकां सोडयल्यान, जाल्यार ताचो फायदो आमी काडपाक जाय. पूण दिसाच्या दिसाक जरी तर आमी रावता, आमी जाय तें करतले, आमकां जाय तें खातले, जाय तें पितले, जाय थंय वयतले, आनी तरी पूण देव आमकां राखतलो म्हूण आमी रावता जाल्यार आमी फकत देवाक मुतीन दवरला, पूण करन्यो देंवचाराच्यो. देंवचार भितर चल्लेलो आसा आमच्या, आनी हें समजूंक जाय आमी. आमचे भितर जो देंवचार भितर चल्लेलो आसा ताका काडून उडोवपाक. आमी जायते फावटी देंवचार म्हणल्यार ते भुतांची पिक्चरां बी दिसती पडटात, हॉरर मुवीज आहा, तसले देंवचार म्हूण समजता. तसले देंवचार ना, तसले देंवचार आमचे मुखार येना. ते फकत चलचित्रांनी आसात. ते दांताचे देंवचार, तोंड पिड्ड्यार जाल्ले देंवचार, नाकटांचे देंवचार, ते चलचित्रांतले ते देंवचार नात. बरेचशे देंवचार आसात, बरें जेवण, बरें लॉलिपॉप, बरी आयस्क्रीम, तातूंतल्यान सान आयज देंवचार आसा. आनी तो जरी तर आमी समजून घेना जाल्यार भाव भयणीनो आमी जिविताचेर आड प्रचार करता. आनी जिविताचेर आड प्रचार करपी आपणाक फायदो मेळोवपाक करतात. एडवर्टिजमेंट्स जे आयज चल्लेले आसात ते पळयात, कसले एडवर्टिजमेंट्स आसात. थोडे आमकां बरेशे एडवर्टिजमेंट आसतले जे वॅल्यूज आसा ते आमकां दाखयतात तसले, पूण चडशे एडवर्टिजमेंट्स आसात ते जो प्रोडक्ट आसा तो हुपोवचे पासत आनी आपलो प्रॉफीट करचे पासत. आनी जें कितें बरें न्हू तें पासून बरें करून दाखयलां. जें कितें आमकां वायट पडटलें खरेपणी तें आमकां बरें करून दाखयलां, एट्रॅक्टीव केलां. आनी देखूनच जिवीत पिड्ड्यार जाता म्हूण आमी जाणा जाल्यार पासून जो एडवर्टिजमेंट आमकां
तातूंत ओडून हाडटा, ताचेर धरून आमी जायत्यांनी जिवीत पिड्ड्यार केलें. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां कृपा मागुया, जेजूशी या. जेजू जेन्ना सिमावाच्या घरान भितर सरलो, ताची सासू बरी नासली, तिच्यान कांय करूंक जायनासलें, गड्याड पडलेली, आनी जेजू तिच्या हाताक धरून तिका उठयता. आनी जेजून जेन्ना तिच्या हाताक धरली तेन्ना तिचो जोर पडलो, आनी जोर पडल्या उपरांत रोखडीच उठली आनी तांचो परामर्श करूंक लागली. तिका जोर आहा तेन्ना तिचो परामर्श करपाक पडटालो तिच्या घरच्यांनी, पूण जेन्ना जेजून तिका हाताक धरली आनी उठयली, ती रोखडीच दुसऱ्याचो परामर्श करपाक लागली. भाव भयणीनो, इतलो लोक जेजूशी येतालो आनीक बरो जावपाक सोदतालो. चडसो लोक आपणाक बरी जावपाक जाय म्हण येतालो, चडसो लोक आपणाक कितें मेळटा म्हण येतालो. आयज आमी जेजूशी कित्याक वेता? आयज आमची मागणी जेजू सवें कितें? बागेवन जुजेवाज जेजू लागीं मागणें करतालो तो आपल्या पासत न्हय, पूण जेजूच्या मिसांवां पासत. आनी मिसांवान जे सगळे लोक, वेगवेगळे तरेचे लोक, गरीब लोक, कश्टवता तसलो लोक, भोव करून जेन्ना तो कानारांत आनी सिलोनान भितर सरलो तेन्ना हो सगलो लोक गवळी नासलेल्या शेळयां भाशेन तांचें जिवीत एके भाशेन सवका सवका काबार जाता हें जुजेवाज पळयतालो. उनितीन पडलेले आसा, तांचें जिवीत चिड्डलां हें तो पळयतालो. आनी ह्या पासत मागण्या वरवीं आनी आपल्या वावरा वरवीं तांकां पावतालो आनी जिविताचे वाटेन तांकां ओडटालो. दुयेंस जालां तांची सेवाय ताणें केल्या. जे कोण भुकेल्यात तांकां जेवपाक पासून ना, तांकां पेज पासून ताणें आपल्या हातांनी रांदून जेवयल्यात. कित्याक? तांकां जिवीत दिवचे पासत. आयज जिविता पासत तूं कितें करताय? आयज जिवीत मेळोवन घेवपाक तुका कसले सैक आसात? घडये आमी वेगवेगळी सर्वीस जी करता, वेगवेगळो वावर जो करता, तो जिविता वाटेन आमी करता. पूण हें करता आसतना तातूंतली जरी तर आमी मोग काडलो कुशीन, आमची सेवा कुशीन काडली आनी फकत आमचो बिझनस आनी आमची जोड हें चिंतलें जाल्यार ऑटोमॅटीक जिविता वाटेन आसपाचें तें आसा तें मरणा वाटेन वेता, मरणादीक जाता. ह्या पासत जेजून जें कितें केलां तेंच करूंक आमी मुखार सरुया. जुजेवाजान जें कितें केलां तें करूंक आमी मुखार सरुया. आनी आमचें जिवीत जिविता वाटेन वो जिविता खातीर प्रचार करपी जावपाक, आमची उतरां जीं आमी उलयता ती दुसऱ्यांक जिवीत दितलीं जावपाक, आमच्यो करण्यो ज्यो आसात तें दुसऱ्याचें जिवीत सांबाळटा तसलें जावपाक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया.